ICT कुलदेवता दर्शन पळयतशिल्ल्या सर्व आमगेल वीक्षकांक नमस्कार. आयच्या ह्या एपिसोडांतू आमी दक्षिण गोवाचे सांगवेम तालुकाचे रिवोना मळल कडेन आसचे श्री विमलेश्वर संस्थान हाजे दर्शन करता आसत. हें क्षेत्र अति पुरातन आनी जनप्रिय जावन आसा. हांगासचे विमलेश्वर देव म्हळ्यार ईश्वर देवाले लिंगरूप अति पुरातन जाल्लेले ते स्वयंभू जाल्ले लिंग म्हूण सांगता ते. भक्ताल खातीर निसर्गांतू ते जावन उपजोन आयिल्ले शिवलिंग आजी व्हड एक क्षेत्र जावन श्री विमलेश्वर म्हणलेल्या नांवांनी पुजीत जातस. ದೇವಾ ನೀನೊಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ. श्री विमलेश्वर क्षेत्र पंजीम तुकुनु सुमार 60 किलोमीटर, मडगांव रेल्वे स्टेशन तुकुनु 24 किलोमीटर्स, तशीच गोवा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट तुकुनु सुमार 51 किलोमीटर्स दूर आसा. तशीच हें बल्ली म्हणलेले रेल्वे स्टेशन तुकुनु 13 किलोमीटर, चंदर रेल्वे स्टेशन तुकुनु 17 किलोमीटर दूर आसा. समृद्ध मड्ड्या तोट, धान्य गद्दो हाजे मदेंतू आकर्षक बंदप श्री विमलेश्वर देवळाचे. गुड्डे दोंगराचे सुंदर परिसरांतू स्थित श्री विमलेश्वर देवळाचे द्वार अति सुंदर. द्वारासून भितर आयल्यार भव्य दिव्य श्री विमलेश्वर देवळ देख पडटा. देवळाचे अग्रसालेंतू ऑफिस, भक्तांक रावचे रूम, हॉल, कॅन्टीन आसती. देवळाचे बगलेनची एक दीपस्तंभ आसा. ताजे वयरी कमला फुल्लाचे आकार कोरून थंय एक कलेशूय आसा. ताका राती वेळारी दिवे घालतना हें सुंदर जावन दिसता. दीपस्तंभाचे मुळांतू विविध गणाचे शिलेंक गौरव प्रदान करचे देवळाचे नियम. दीपस्तंभा मुखारीची एक तुळसी वृंदावन आसा. श्री विमलेश्वर देवळाचे हें सुंदर आनी अप्रुपाचे तुळसी काट्टो विष्णुप्रिये तुळसीक विष्णुले मूर्ती रब्बून आसचे विविध रंगांनी मनमोहक जावन आशिल्लो तुळसी काट्टो. अनंत सहित शंख चक्र गदा पद्म धारी प्रसन्नवदन नीलवर्णाचो श्रीमद नारायण रूप हाजवेरी सुंदर जावन केला. विशाल देवळाचे पार्श्वभागातून पळयल्यार अष्टभुजाकृतीचे गोपुरावयरी भांगरा कळसू सुंदर जावन दिसता. सकाळी फुडें निर्मल प्रकृतीचे मदेंतू गुड्ड्या वयर धव पडतना ताजे मदेंतू देवस्थानाचे गोपूर अत्यंत मनमोहक जावन दिसता. कमान प्रवेश द्वारा भितरी रुंद खांब्यांनी थंड मार्बल नेलांनी अतिशय सुंदर जावन आसचे श्री विमलेश्वर देवळाचे भित्तवयल भाग. देवळाचे छताक भित्तवयल्यांनी अलंकार केला. ईश्वर प्रियनंदी स्वयंभू शिवलिंगाक तोंड करून बसला. ह्या क्षेत्रा लागीं आसचे इतर आकर्षणीय स्थळां पैकी वॉटरफॉल्स आनी डॅम आसाची. तशीच नॅचरल केव्स म्हणटाची म्हळ्यार नैसर्गिक जावन जाल्लेले एक गुवे. हें पळोवच्याक जन देश विदेशांतून हांगा येता ते. दक्षिण गोवा म्हणजे सावथ गोवा ह्या जिल्ल्याचो डिस्ट्रिक्टाचो एक ल्हानसो गांव म्हणजे रिवणा. आतां रिवणा हो पयलीं सावन नॉट ओन्ली कल्चरली बट आर्कियोलॉजिकली तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. पयलीं थंय तुमी जर रिवणा गांवांत गेले तर थंय तुमकां खुबश्यो केव्स मेळटात, लॅटरायट कावड केव्स. आनी थोडी ज्यो केव्स आसा म्हत्वाच्यो त्यो केव्स थंय जे पर्तगाळ मठाधीशाचे जे मठ आसा तांचे प्रकारांत आसा. सो आमकां कळटात की हे केव्स ज्यो आसात त्यो नॉर्मली दे वर यूज्ड फॉर मेडिटेशन, म्हणजे तपश्चर्या करपा खातीर वापरताले. तशेंच रिवणा भागांत तुमी आनीक जर थोडेशें एक्सप्लोरेशन केलें
तो एंटायर विलेज जो आसा गांव आसा इट इज अनटच्ड म्हणजे इतलो सुंदर आसा थंय शेतां आनी बाकीच्या लोकांची भाटां आनी ताका लागून ते इतले काम आनी सिरीन म्हणटात तशें इंग्लिशीन आमी तो इतलो सुंदर गांव हांगा विमलेश्वराचें एक देवूळ आसा विमलेश्वराच्या देवळाचो दसरो होय खूब फेमस आसा आनी तुमी जर विमलेश्वराच्या देवळा कडेन जर गेले तो शिवरुपी विमलेश्वर तो थंय गेले भितर जर गेले तर थंय एक युनीक आनी एक आगळी वेगळी अशी लक्ष्मी नारायणाची मुर्ती आसा आनी ती लक्ष्मी नारायणाची मुर्ती जी आसा ती लक्ष्मी आनी नारायण हे दोनूय दैवतांक बरोबर दाखयल्ले आसा ते रिवणा गांवची आनी एक खासियत म्हळ्यार थंय अनेक संशोधक किंवा अनेक रिसर्चर्स ते गांवांत जन्मल्ले तशेंच थंय अनेक ठिकाणी पयलीं एक्सकवेशन जाल्ली थंय खुबशे कडांनी थंय कॉयन्स मेळ्ळ्यात जुनी काळांतली नाणी मेळ्ळ्यात तशेंच तो गांव थंय गोंयची एकुलती एक गौतम बुद्धाची मुर्ती मेळ्ळ्या सो रिवण गांव हाजे सेटलमेंट जो आसा इट इज अ व्हेरी ओल्ड सेटलमेंट आनी ताजी एंटिक्विटी डेट्स टू एन अननोन पिरियड ನೀವಲಿದುಬಾ ನೀವಲಿದುಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀವಲಿದುಬಾ ದೇವ ನೀವಲಿದುಬಾ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ हांव नारायण प्रभुदेसाय ह्या देवळाचो एक महाजन आनी कमिटीचो ट्रेजरर हे देवूळ जे तुमी आज पळयतात श्री विमलेश्वर महाराजांचें देवूळ रिवणा हें एक स्वयंभू शिवलिंग आमगेल्या ह्या देवळाचे जे महाजन आसात ऑल ओवर इंडिया म्हळ्यार जाता मेनली महाराष्ट्रा कर्नाटक गोवा केरला सगळ्या स्प्रेड जाल्ले आसात हे एक अशें देवूळ इंडियेंतले कांय देवळां भितरले जंय दोन समाजाचे लोक महाजन आसात एक गौड सारस्वत ब्राह्मण आनी एक दैवज्ञ ब्राह्मण गौड सारस्वत ब्राह्मण मोस्ट मेनली प्रभुदेसाय आसात जे रिवणचे आसात आमी वत्स गोत्री आनी जे दैवज्ञ ब्राह्मण आसात ते रिवणकार जे सरनेम आसा ते आसात आमगेल्या ह्या देवळांक मेनली 4 ते 5 व्हड उत्सव जातात वार्षिक तातूंत भितरलो सगळ्यांत व्हड उत्सव म्हळ्यार आमगेली नवरात्री जंय महानवमी आनी दसरो खूब दबाज्यान मनयल्लो वता खूब लोक येतात ऑल ओवर इंडिया साकून आमगेले सगळे भावीक येतात दुसरी म्हळ्यार महादेवाचें देवूळ महाशिवरात्री खूब दबाज्यान मनयतात तिसरी म्हळ्यार आमगेलो शिगमोत्सव गांवचो चवथी म्हळ्यार आमगेलो कालो पांचवी म्हळ्यार आमगेलो जो वर्धापन दिन आसता हांगा तो दिन सगळ्या भाविकां कडेन मागता एकदां येवन आमगेल्या देवळाक ह्या स्वयंभू महादेवाचें दर्शन घेवचें महादेवाचे आशिर्वाद घेवचे गर्भगुडी वयले अतिशय सुंदर रुप्याचे फलकांतू रुप्याचे चिरणिके काम चंदायन केला गंगा विनायक नंदी व्याघ्र समेत भवानी शंकराले सुंदर चित्र 2 सिंहाचे मदेंतू आस गज हंस लता पुष्प असले प्राकृतिक चित्र ओंकार स्वस्तिक तसले मंगळ चिन्ह हंगा आसते पादरक्ष घालून रबिले द्वारपालकाले मदेंतू पवित्र जलले गर्भगुडींतू श्री विमलेश्वर देवू स्वयंभू लिंगरूपानी बसला
सुंदर मुखवाडांतू शोभायमान करुणापूर्ण दृष्टी तेजोमय मुखमंडल प्रभावळी सत्ते पताके तका सूक्त जलले सरळ सुंदर फुल्लांचे अलंकाराचे श्री विमलेश्वरा लागी निर्मल मनानं मग्गिले जत्ता म्हणलेले भक्तांगेले अनुभूती. भक्ती श्रद्धेचे प्रतीक जलेले महादेवाले वाहन श्री नंदी गर्भगुडी मुखारस तकाई सद आरतेस. श्री गणपती श्री लक्ष्मी रवळनाथाले सन्निधानई देवळा भित्तेरस. विमलेश्वर देवळाचे मुखारी श्री हनुमान मंदिर आस. थंय वीर मारुतीले पुरातन विग्रहाक पूजस. थंय आसचे आनी एक गुडी श्री ग्रामपुरुषाली. सेवा सन्नद्ध जावन हत्तांतू फलपुष्प नैवेद्य धोरनू रब्बिले ग्रामपुरुषाले हे विग्रह अति अपरूपाचे. ह्याचे देवळाक संबंध पाविले एक चंडीचे अपरूपाचे शिला हंगस. हे पळोवच्याक लिंगरूप जलारी ह्या शिलेक श्री चंडी म्हूण आपयतात. हांव विमलेश्वर देवस्थानाचो अध्यक्ष नवीन अध्यक्ष रामनाथ प्रभुदेसाय. म्हजो मुक्काम आसा केवणान आनीक हे आतां हालींच हांवें अध्यक्ष म्हणून जी चार्ज घेतल्या. आनीक म्हाका देवस्थानाच्या बाबतीन एक सद्याक काम करपाचें म्हणल्यार एक आमचे देवस्थानाचे देवळाचेच आमचो पूर्ण नवीन हें करपाचें आसा. आनीक हें गेल्ले 3 वर्सां फाटीं म्हाजी अध्यक्ष आसतना पूर्णानंद प्रभुदेसाय आसतना हें आमची नवीन एक बिल्डींग बांदिल्ली जी आमी फक्त लोकांक आमचे जे हाका म्हाजन किंवा आनी कोणी रावपाक येता तांचे खातीर रावपा खातीर आमी ही फॅसिलिटी केल्ली आसा. त्याच बरोबर आमचे कडेन पयलींचे एक आमची ओल्ड बिल्डींग आसा तातूंत 28 रूम्स प्लस हे 28 रूम आमचे कडेन आसा. सो 56 रुमाचे आमचे कडेन फॅसिलिटी आसा. सो कोणी आयल्यार रावपाक मेळटा. त्याच बरोबर एक म्हाजनाची सगळ्यांची मेळून एक कॉन्ट्रिब्युशन करून एक नवीन अन्नदान योजना स्कीम केल्ली ज्या हातूंतल्यान जे कोण रावपाक येता हांगासर दावणगिरी म्हण किंवा एंटायर कर्नाटक किंवा महाराष्ट्रांतल्यान जे लोक आमचे हांगासर सेवा करपाक देवाचे हाका लागून येतात तांचे खातीर आमी हांगासर अन्नदान योजना जी स्कीम केल्या जातूंतल्यान तांकां दनपारचे किंवा रातचे आयले जाल्यार तांकां जेवणाची आमची फ्री सेवा जी दितात विदावट एनी चार्जीस ती तांकां मेळटा. आनीक आमचे उत्सव जर म्हणत देवळाचे मेन उत्सव जर म्हणत जाल्यार विमलेश्वर देवस्थानाचो मुख्य म्हणजे आमचो दसरो. दसऱ्या बरोबर आमचे सुरू जाता दसरो मागीर शिगमो आनी आमचो वर्धापनाच्या निमित्तान जी वार्षिक आमगेली एक पेंडिका जाता. सो हे आमचे मेन. त्याच बरोबर एक शिगमो. हे 4 उत्सव आमचे मेन आसा. आनीक त्याच बरोबर आमी बाकीचे कितें आसले जाल्यार तें हें करता. आनी प्लस आमचे कितें लोकांचे कितें फंक्शन्स करपाचे आसत जाल्यार ताजे खातीर आमचो सभागृह आमचो आसा. आनी मुखार जशे आमचे कडेन फंड्स येतात त्या प्रमाणे आमी मुखार आनी कितें एक्सपान्शन करपाचे विचारान आसात. श्री विमलेश्वर देवळाचे वेवस्थापकांनी भक्तांक तांगेले धार्मीक सांस्कृतिक कार्यक्रम करचे खातीर 2 सभागृहाची वेवस्था केल्या. 200 तुकून 150 जन भरचे एक साध्य आसा. श्री विमलेश्वर संस्थानाचे अग्रसाळेंतू आयिल भक्तां खातीर अन्नदानाची योजना आसा. फूट आनी सरळ आसन वेवस्था आसा. तशीची शुची रुची जाल्ले जेवण देवाले प्रसाद रुपारी हांगा आयिल्ले भक्तांक दिवची वेवस्था आसा. देवाली सेवा खातीर आयिल भक्तांक खातीर रावची वेवस्था अत्यंत समर्पक रितीन हांगा केल्लेले आसा. सिंगल बेडाचे डबल बेडाचे रूम फुडें कचेरींतू विचारसून घेवन आमी बूक करून घेता. ऋषिमन हें नांव मूळचें आनी मागीर तो अपभ्रंश जावन ताका आतां रिवण म्हणटात. म्हणटा ह्या ऋषिवनांत पयलीं आमचो वयर देवान दोंगर म्हणून आसा म्हणजे थंय ते ऋषी रावताले खंय आनी तांची
प्रतीक म्हणून थंय लिंगम अशीं आसात आनी उदक पडटा थंय मोठ्ठें तें उदक हांगा सकयल येता ह्या देवळा कडेन मोठ्या शेताक आनी हें शेत सांगलें त्या शेतांत मदें तो देव आशिल्लो म्हणजे आसा कारण तें लिंग स्थापन केल्लें न्हय हें पळय आतां विमलेश्वराचें लिंग आसा तें स्वयंभू थंयच आशिल्लें ताचो एक इतकोच आमकां इतिहास खबर आसा आनी हीं 5 दैवतां आसात महालक्ष्मी रवळनाथ हीं 2 पलतडीन एक आसा कमळेश्वर म्हणून हय 3 जालीं क्षेत्रपाल म्हणजे हो तूं पळय आतां सांगता तो जाका आमी वागरो म्हणटात ताचें नांव क्षेत्रपाल देवळाचे प्रांगणांतू श्री सती देविले सांकेतिक शिला प्रतिमा आसा रानवनाचे मध्य आसचे श्री विमलेश्वर देवळाचे लागींची एक कल्याणी बहु सुंदर आसा पुरातन जाल्लेले शिलामय जावन आशिल्ले ह्या तळ्याक एक सुंदर व्यक्तित्व आसा ह्या तळ्या निमित्त ह्या सगळे क्षेत्राक एक शोभायमान रूप आयला हांगा साबार नंदी पळोवच्याक मेळटा ती ह्या तळ्या लागीं श्री नागसन्निधानय आसा म्हजें नांव श्रीकंठ विनायक शिकेरकर हें जें देवूळ आसा ह्या देवळाक हांव म्हज्या वयाच्या सादारण 15 वर्सांचेर काम करपाक लागिल्लो आनी आज पर्यंत काम करता आनी ह्या देवळाक फक्त दर सोमवारीच अभिशेक जाता हांगा जें रिवण गांवांत श्री विमलेश्वर देवस्थान आसा त्या देवस्थानाच्या अंडर ही आनी एक 4-5 देवळां आसा तातूंत कमलेश्वर महालक्ष्मी सातेरी क्षेत्रपाळ अशे 4-5 देवस्थानां आसात तातूंतलें हें एक देवस्थान आनी दर वर्सा हांगा 26 जानेवारी मोठो कार्यक्रम जाता सार्वजनीक सत्यनारायणाची पुजा जाता आनी त्याच बरोबर सगळ्या गांवांक महाभोजन जाता आनी दर सोमाराक हांगा रातच्यो आरती आनी तीर्थप्रसाद जाता ह्या देवस्थानाचो इतिहास म्हजे जाणटे पळय कोण आशिल्ले न्ही ते सांगताले त्या कोतान सादारण 400, 500, 600 वर्सांचो आसा ह्या पयलीं हांगा हें देवूळ बांदचे पयलींची बसून म्हाका सादारण खबर आसा हांगा एक रोयण आशिल्ली आनी त्या रोयणी भितर हो देव आशिल्लो आनी हांव जेन्ना 14-15 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना हांगा येवपाक म्हाका कोयती बी घेवन झाडां बिडां निवळ करून येवचें पडटालें आनी त्या नंतर हळू हळू हांगचे महाजन कमिटी देवस्थान कमिटी पळय आसा न्ही तांणी फुडें सरून हाजी पूर्ण बांदावळ हें तें बी करून आतां हें वेवस्थीत चल्लां देवळांतकून चिकेधूर श्री लक्ष्मी रवळनाथ देवळ आसा भक्तांगेले प्रिय जाल्लेले लक्ष्मी रवळनाथाले सन्निधानाक श्री विमलेश्वर देवळाक आयिल्ले सर्व येवन भेट दिवन दर्शन करता ती
देवळासून अनती दुरांतू रानामध्येंतू व्याघ्राची एक पुरातन शिला आसा. देवळाचे विशेष कार्यावेळारी ह्या व्याघ्राक पूज करची क्रम आसा. वीक्षकांनो, आयचे एपिसोडांतू तुम्ही श्री क्षेत्र विमलेश्वर हाचे दर्शन केलें. मुखावेलपट्टी गोवा गेलेले तेन्ना ह्या क्षेत्राक भेटी दिवच्या विसरू नकात अशें सांगताची आयची ह्या एपिसोड हांव आखीर करता. इतलो वेळो हें पळयलें तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार.